Sodomia Boros Voto Sotis Borace Mondi Soglia Borosus Voto Evacia Domrazuluia Vacia Mondi Razumuia Evacia Domrazuluia Vacia Mondi Razumuia बापाची आणि बुधाची आणि पवित्रात्म्याची नवी सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसो मोगाल बहिणी बाबांनो ह्या पास्काच्या तोळ्यांत आमी आसात आनी दर एक दीस जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमकां वाटेली जावंक आपयतात. आयजूय आमी जेजूचो ताची दिसणी ह्या मांस वेतोल्या शिसांक आमकां जाहीर जाता. तांणी आपल्या जिवितांत जेजू कळकलो आनी धांवून धांवून दुसऱ्यांक तो परगटलो. आमच्या दिसपटी जिवितांत आमी जेजूक अनुभवूंक आनी ताका परगटूंक ह्या मिसांत आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया. आनी पवित्रतेंत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी देवक धरुया. सोगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच साकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची गाकलोत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्तांच्या जिविताक पावूंक. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची गाकलोत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजेक संभ्रमान वर्सान वरस तूं आमकां संतोश परीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान समोरून दिवंक नाका. भगवान आमचो कालसाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळूंक सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. त्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे दाय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासभर चलयता सस्तांच्या सस्तां. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेच्या 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लोंगड्याक उबारून व्हरतात आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताका भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रून आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरता तें पळोवन ताणें तांच्या लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआन ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हटलें, आमकां पळय,
आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हणून चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हटलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयच्या थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलता आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत ताचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हणून सगळीं पळोवन देव मंदिरांत सुंदर दारां सोंशी बसून भीक मागीत तो होच म्हणून ताणें तांकां वळखलो. आनी ते मनशाक घडलें ते विशीं ते अजापीन थोटाकले. देवाचें उतर हें तो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराक वाखाणाक ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गायात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नराचेर ताचे सुस्ती करात. ताच्या उचोऱ्याची सगळे कोणे किर्ती गायात. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. ताचें पवित्र नांव अभिमानान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता तुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर तुमचो देव. शेकांशेक प्रितिमेचेर ताची पदवी चलता. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. हजार पिडकांक दिल्ले उतराचो आपल्या कोराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरी जावं. उद्गाराक सगळीं रावया. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं. लुका बोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसालेक थावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमॉस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चितेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्यान एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसालेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोन्नाचें फर्मण मारून दिवन ताका खुर्सार खेळायलो.
इस्रायलान सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां गाबायल्लीं. उजवाडच्या आदींच ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूत दिश्टी पडला आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमच्या बाराबरचीं कांय जाणां फोंडाशी गेलीं आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितें म्हूण गोमयलें आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानू जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी ह्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइसेसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्रांचो ओर तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परतून म्हळें, आमचे शिराव सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो. आनी तो तांच्या सांगाता रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलोलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो आनी देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यांतल्या मुखामळांतलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयता आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो वर्त आमकां दितालो तेन्ना आमची कालीज भितरल्या भितर उलपोतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेक परत गेले आनी 11 जाणांक आनी ताच्या सांगाता एकटवलेले आसलोल्यांक ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें, सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे उंडो मोडटा आसतना ताणें ताका वळखलो. प्रत्युशा भयणी बाबानो, 2013 वर्सा 2013 ह्या वर्सा आमचो स्वर्गीय पाप साहेब फ्रांसीस पयलेच फावटी निवडून तो आयलो आनी निवडून येतोच समराच्या टायमार रियो दे जेनेरियो ह्या सुवातेर वर्ल्ड यूथ डे आसलोलो. जायत्या देशांतलो तरणाटी ते सुवातेर येवन हो मेळावो जाल्लो. आतां ह्या मेळाव्याक जायतो लोक हाजीर रावन त्या वेळेचेर, ब्राझिलाचे ते वेळेचेर, रियो दे जानेरोचे वेळेचेर जायतो लोक, हजारांनी लोक, लाखांनी लोक त्या सुवातेर एकठांय जालो. आनी हें कोत्ता आसतना पाप साहेब ते पयलीच फावटी पाप साहेब जाल्ले कारणा खातीर तो येवन ताणें हे उक्तावणेची मीस भेटोवन ही उक्तावणी ताणें केली. आनी उक्तावणी कोत्तूच ताणें म्हणलें, गो, डू नॉट बी अफ्रेड एंड सर्व. वचात, भिये नाकात आनी एकामेकाक सेवा दियात. हीं उतरां आयकोतूच जायत्या जाणांक तीं उतरां लागलीं. आनी तांतलें मदलें म्हणल्यार एक एक्ट्रेस जिचें नांव बियात्रीस फाझी. ही एक्ट्रेस निराशीपणान कशें जिवन ते सुवातेर आयिल्ली. शी वॉज लॉस्ट आनी त्या पासत ते सुवातेर येतूच जेन्ना पयलेच फावटी हीं उतरां आयकोतूच ताच्या काळजाक ती लागली. आनी ही काळजाक लागून आपल्या जिवितान परतून बोरमाशान ते सुवातेंतलें ते गेलें. म्हणटात उपरांत जेन्ना ताणें एक इंटरव्यू दिलो त्या वेळार ताणें अशी आपली तपासणी, आपली इंटरव्यू ताणें दिवन म्हणलें, आय हॅड कम दे लॉस्ट बट आय फावंड जीजस एंड आय रिटर्न बॅक टू हीज लव. म्हणल्यार हांव निराशी जावन हांव साणून कशें ते सुवातेर पावलोलें, पूण जेन्ना ही पाप साहेबाची उतरां आयकून ताचो नियाळ आयकून म्हज्या जिवितान हांव कितें तरी घेवन परतून खुशालकायेन जेजूच्या मोगान एकठांवूंक पावलें. प्रत्युशा भयणी बाबानो, जो मनीस जेजूक अनुभवूंक वावुरता, जो मनीस जेजूक सोदूंक वावुरता, तो देव ताका कधीच सोडिना, देव ताका परो घालिना. आयज आमी असलेंच कितें हें शुभ वर्तमानांत पळयतात. आमी जाणात हो देखावो आमकां खबर आसा. जेन्ना जेजू मोत्तोच ताका फोंडान घालतोच शीस सगलें निर्शेल्लें. तेच भाशेन हेय दोग शीस एमावस वेताले शीस निर्शोन ते एमावसाचे वाटेर वेतात. 11 किलोमिटराची वाट चलोवंक ते आतां वेतात आनी हे वेता आसतना जेजू तांच्या बराबर येता. नांव आतां पयले सुवातेर आमकां खबर आसूंक जाय, जेजू दर इज ग्रॅज्युअल अपियरन्सीस. म्हणल्यार जेजू पयलो एकल्याक दिश्टी पडटा,
मागीर 2 जाणांक दिश्टी पडटा आनी उपरांत सगल्या शिसांक दिश्टी पडटलो फ्रॉम 1 to many. आतां हो दुसरो देखावो म्हणल्यार जेजू 2 जाणांक दिश्टी पडटा आनी हे सुवातेर येवन तो तांच्या लागीं भासाभास करता. हे दुखेस चितेस कशे वेताले, तांचो बोरवासो निर्शेल्लो, तांकां आनीक कांयच नाका जाल्लें, काळी जोड जाल्ली. आनी हे वेळार ते भासाभास करून ह्या मनशाक जेजू लागीं उलयतात, पूण तांकां जेजू म्हूण तो दिश्टी पडना, हो जेजू म्हूण ते वळखनात. उपरांत उलयता जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाची ओळख दिता, सोजमणी दिता. कित्याक हें क्रिस्तान सोसूंक जाय आसलोलें, ह्या सोडवणदारान सोसूंक जाय आसलोलें ताची वळख दिता. आनी उपरांत आमी पळयतात तो वचपाचे वाटेर आपणाचें कोत्ता, पूण हे म्हणटात आमचेशी राव, आनी तो रावता आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं ते ताका वळखूंक पावतात. आनी तेच राती थंयच रावनात, उठ्ठात आनी पोत्तून जेरुसल्याक वेतात. प्रत्युशा बीन बाबूनो, रातीचो वेळ तो सोंपेपण जालें नासतलें, पूण उठून जेजूची खबर परतून शिसांक दिवंक ते धांवून वेतात. कित्याक पासत जें तांकां हो मोगाचो उजो जो पेटलोलो काळजान तो परतून पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक परगटूंक ते धांवून वेतात. आयच्या पयले वचपांत आमी तेंच कितें पळयतात, जे शीस पेद्रू आनी जुवांव जेजू बराबर आसलोलो, पूण पेद्रू जो जेजूक ताणें 3 फावटी नाकारलोलो. आतां हे 2 जाण आपोस देव मंदिरांत मागणें करूंक वेताले आनी थंय एक मनीस जो भलायकेन बरो नासलोलो, जल्मांतानूच अपांगूड आसलोलो, ताका ते भेटतात आनी तो मागता आसतना म्हाका कितें दी, हे वेळार ते ताका बरो कोत्तात आनी ताका जेजूचे शांतीन धाडटात. प्रत्युशा बीन बाबूनो, जेजूक तांच्यांनी अणभवलो आनी जेजूचें बरेंपण तांच्यांनी दुसऱ्यांक दिलें. आयज आमच्या जिवितांत आमी भितर सरुया. आयज आमी खंय ना खंय सांडल्यांत आसतलीं, आमच्याय जिवितांत आयज आमकां जायत्यो कोश्ट आनी दुखो आसतल्यो, पूण हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचोय बोरमासो जिवाळ करूंक सोदता, आमकां एक नवें जिवीत दिवंक सोदता. कितलो तूं आनी हांव ताका म्हज्या जिवितांत येवकार दिवंक सोदता काय? आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागुया. दर एक मिसाची भेट जावन आसा एमावस वेतोली वाट, जंय आमकां 2 मेजां मेळटात, उतराचो सेवादोर आनी हो उंड्याचो अदीक करून ह्या भेटोवणेचो सेवादोर. प्रत्युशा बीन बाबूनो, जेजूक ह्या 2 मेजांचेर आमी सोदुया. दर एक मिसाची भेट जावं दी आमकां एक जेजूक सोदून काडूंक आमच्या जिवितांत येतोल्या प्रस्नांक फुडो करूंक. हीच कृपा आमकां ह्या मिसांत मागून घेवया. म्हज्या बाबूनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतबेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, मनशा कुळाचे सोडवणीची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. तितून दोयेन मानून घे आनी आमच्या आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कर. ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काल जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दीस काळार
तुझे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorgani संसार volia crucea voivova, usorgi trucazo Iisus. Soles ora ce navi etatacazo, usorgi trucazo Iisus. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस कियात आनी खायात, ही मोशी कूड तुमचे बासोद समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco kut porgotuja. Gesù ci consama, Gesù non vuole dolore. Gesù melo, Gesù ci consama, Gesù non vuole dolore. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमीचेर विस्तारलो लय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माई संगाती सांसुसे बागेवन दवरून दोता सांसुसे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोरपद वेदार बाबा सोरबंदोर आनी वैभव तुका सासतांच्या सासतांक आमच्या सोडबंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय सामका दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायट आंधली आमकां निबार. सोर्बेस्परा सोर वायट आंधली आमकां निबार. दया करून हे जिवितांत सबोसका आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांत आंधली वाटाय. कित्याक
राजपूत पोथी आणि मोहिमा तुझी सासनाच्या सासना सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासभर चलयता सस्तांच्या सस्ता आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच रान म्हाका भलायकी मेळटली सोगलीं भिरावया प्रार्थुया प्रितुशा बाबा प्राचीत काळान काळजाचे ऑंद्रेकांनी कोतकोतीत मागण्यांत आनी कुडी ओतम्याची दोणमणीन आमच्या आदले पातकी चालीक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितोळ जावन पास्कांची परब आमी समोरुमल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमी आतांच घेतल्या ताच्या बोळान नवी रचनेची म्हणजे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळी शिकोर जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोतविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा सोय सोय सर्वेस्परा देवाचे बड उपकार सोय सोय सर्वेस्परा Rose now
जीविताच्या गुणाला उंदीरगुरा मोहनाचो कोणाच्या गुरूचा मोनाको जीवन जालो जोयजो मोनाको जेजू सोलो जोयजो मोनाको जीवन जालो जोयजो मोनाको जेजू सोलो जोयजो